रितीन एक फेमस फामाद प्रिचर्स आयले तर जाल्यार हजारांनी लोक उडसाता. सादे पाद्र्याप गेले तर जाल्यार खंयच लोक उडसाता. खंयचेय तूं घे, तूं गुरकार जा या प्रतिनिधी जा या खंयच्या एका संघाचो अध्यक्ष जा सेक्रेटरी जा, कितेंय तूं जा, निराकरणी तुका बांदिल्ली बुद्धी. आमकां जायत्यांक ती निराकरणी स्वीकार करूंक कळी. आमकां आमच्या थंय इतले कोडसान भरता, ताणें म्हाका अशें केलें, ताणें अशें केलें, ताणें अशें सांगलें, ताणें स्वीकार करूं ना, ताणें घरा एंट्री दिवं ना. बाळका जेजू थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, खंडी जावन वांजेल आमी जायते फावटी आयकलां जेजून आपल्या 12 शिश्यांक धाडचें आनी तशेंच 22-70 शिश्यांक धाडचें आमकां वांजेलान पळोवंक मेळटा. आज 12 जाणां आपोस्तलांक जेजून धाडचें घडीत आमकां आयकूंक मेळटा. आपोस्तल म्हणलो शब्द ताचो नीज अर्थ धाडलोलो म्हणून अर्थ. आनी ते धाडच्या पयलें हेच्या वांजेलान आमकां पळोवंक मेळटा ताणें आपणा सरशी आपयिल्ले शिवाय धाडूंक जायना. थोडे फावटी एकलो व्यक्ती आपणा इतल्याकच चिंतून आपल्याच कुशेन कितेंय करूंक पुरो, तें मिसांव जायना. तें मिसांव सुरू जावचेंच आपोवण्याद्वारे. आनी तें आपोवणें पारखूंक, आयकूंक, समजूंक वेळ जाय. संवसारान बिजी आसतना, जायत्या संगतींनी राटावळींनी बुडोवन आसतना हें आपोवणें थोडे फावटी आयकूंक इल्लें कश्ट जायना म्हणून न्ही, कश्ट. कित्याक जायते हेर आवाज इतले डॉमिनेट करतात, देवाचो आवाज आयकूंक पारखूंक इल्लें कश्ट जाता. रागान, फारीकपणाच्या आशेन या विपरीत पयशांच्या आशेन भरल्यार देवाचो ताळो आयकूंक कश्ट. पयशां विशयानूच चड आनी चड तुज्या चिंता मग्न जाता आनी कितें ह्या वडण्या संगतींत तें थांबोवंक हें येता. देखून पयल्यान जेजूचें आपोवणें, ह्या देवाचें आपोवणें पारखूंक आमी थोडेपणी मौन ह्या संवसारीक संगतीच्या गुलामपणांतल्यान भायर येवची गरज. देखून पयलें आपोवणें सुरू जावचें देवातावन देव आपयता. न्ही मात्र त्या दिसा 2000 वर्सां आदीं ताणें धाडलें, आजून आपयता. आनी आपयता म्हणटना आमच्या मतींत कितले फावटी सांगल्यार तें वचना. खाली थोड्यांक पाद्र्याप जावंक सिस्टर जावंक आपोवचें म्हण चिंता. सूख हर एका क्रिस्तावाक आपयता. देखून हांगासचे हर एकली आमी देवातावन एक आपोवणें घेतलेली, कोणाय एका मनशा तावून न्हय. जायतीं जाणां कंप्लेन करतात, शिकल्या सगळें शिकप जालें, काम ना. सक्कट सांगतात हें ना तें ना, एक्सपिरियन्स ना, हें जायना तें जायना. आनी काम मेळना जाल्यार भोव कश्टांचे 12 वरां 14 वरां काम करयतात आनी बिकेसो सांबाळ दितात. संवसारी सत जायतीं कामां वचून आसात. पूण सोमी हर एकल्याक आपयता. ताच्या शेतांत वावरूंक, ताचे मिसांव परगट करूंक तो आपयता. तातूंत केदींच हे आनी खंयचेय संगतेन ओवरटेक करूंक जायना. तुका काम ना, तूं भायर वचूं ना. आमकां हर एकल्याक ती एक संतोशाची गजाल. आमी हर एकली गरजेची, कितली प्राय जावं. थोड्यांनी सांगचें आसा म्हाका देवान आणखी कितें दवरला, आणखी कितें दवरला म्हणून आमचेर विचारचें न्ही, देवा कडेन विचारचें. जाप तो दिवंक शकता. कितेंय तुजे मुखांतर करूंक आसा, भविश्य तुज्या खातीरच, तुज्या सर्वसावा खातीर, या तुज्या कुटुंबा खातीर कितेंय तुवें विशेश वावर करूंक आसा, मागणें करूंक आसा. बॅड्रिडन जावन सांग पुरो परवाना. कित्याक आमी मेसचें संवसारी नदरेन व्हडले व्हडले गुडे खातरल्यार मात्र मिसांव म्हण चिंतचें आनी कांय अस्कत ह्या बोळनातल्या व्यक्तीन कांय करूंक जायना म्हण चिंतचें. देवाच्या दोळ्या मुखार तें पुरो सारकें न्ही. ते 2 कांस्याची नाणी घाल्ल्या त्या विधव स्त्रियेचें दान सगळ्यां जागी चड दान म्हणलो तो सुमी आमी पळयले बरी पळयना. आमी खंयच्या मोणान तें मिसांव करता तें गरजेचें. देखून व्हडले व्हडले गुडे खात्रीचे व्हडले NGO बांदिचे म्हण ना. आपोवणें समजून तें करूंक. देखून पयल्यान तें आपोवणें देवातावन येवचें आनी तो आजून आपयता. दुसऱ्यान ताणें धाडले दोगांक, एकल्या धाडूं ना. कित्याक जावंक पुरो? समुदाय सांगातपण भोव गरजेचें. एकसुरें आमकां एकसुरें आसतना निराशेक संपडोवंक सुलभ. कितेंय चलवणी आयली तक्षण बेजाराय, निराशा येवचें साहस आनी एकलो आसत जाल्यार ताचे लागीं सांगूंक या ताचे लागीं तिचे लागीं सांगून इल्लें समाधान जोडूंक साध्य जाता. देखून निराशे जाल्ल्या वेळार सांगातपण भोव फायद्याचें पडटा. जायते फावटी एकसुरें आसतना करेक्शन आमकां मेळना. जावंक पुरो तुवें कितेंय एक तुज्या मुखांतर एक बरें काम जालें, एक अजाप घडलें, आनी कितेंय तुज्या मुखांतर एक गूण जावचें,
एक गडीत घडलें तुवें हंकारान भरचें साहस. हंकार आपापींत प्रवेश जाता. देखून जर आनी एकलो आसा जाका तूं समान म्हूण लेखताय ताका धैर्य लाभता तुवें केल्ली सूख. तूं कितें करनासाय तूं सूख तूं हंकारान भरलाय म्हूण सांगचें आसा. जायते फावटी आमकां तिदवणी गरज ना. हेरांनी सांगलें आमकां आयकोंक नाका म्हणटाना आमी एकसुले जाता. हंकार आपापींत वाडता. केन्ना तुजें थंय खालतेपण आसा तूं आनी एकल्याक आयकताय आनी तूं सांगातपणांत वाडताय. देखून जेजून दोगां धाडलें एक एकल्याक न्ही. बराबर ताचे सांगाता एक एकल्याची साक्ष सुदैव समाजांत स्वीकृत नातली. साक्ष रुजू जायचे जाल्यार या ती सारकी म्हूण घेजे जाल्यार कोर्तींत मिनिमम दोगां जाणांन एक संगत सांगूंक आसली साक्ष जाय आसली. त्या खातीर तिसऱ्यान कन्फ्युजन आसतना खंयचें करचें खंयचें नाका कितें म्हणटना दोगांची मोत आसल्यार इल्लेशें एका सारक्या समर्पक रेझोल्युशनाक येवंक साध्य. देखून दोगूच म्हूण न्हय 6 जण एक समुदाय जावन आमी चड वारोवन सारके निर्धार घेवंक शकता. निमाणें सांगातपण मोगाक आनी एकवटाक एक साक्ष जाता. मोग आनी एकवट वाऱ्यार रावना. जें कितें जेजू शिकयता जेजू निमाणें जेवणा वेळार जुवांच्या वांजेलान सांगता तुमच्या मोगा वरवीं जें तुमी म्हजे शीस म्हणून संवसार वळखतलो. बिकॉज ऑफ युअर लव द वर्ल्ड वील नो दॅट यू बिलॉंग टू मी. न्ही व्हडलें शिकोवन दिल्ल्या वरवीं या आनी कितें अजापाक गेल्ल्या वरवीं तुमी मोगान एकामेका सांगता जियेल्ल्या वरवीं. मोगान जियेचें जाल्यार प्रत्येक जावन तुवें येताना तुवें सांगातपणांत आसाचें. एक कोडे तुवें मोगान रावूंक जायना. देखून ह्यो 4 संगती प्रत्येक जावन दोगांक धाडिल्ल्याचो अर्थ म्हूण सांगेत. आनी ह्या खातीर आमच्या जिवितांत कितेंय आमी करता जाल्यार आनी एकलें सांगता सोलोवंक आमी शिकोवंक जाय. जायते फावटी गुपीत कितलेशे जण चीट जाल्ले आसात. प्रत्येक जण सायबर क्रायम्स आमी आयकता लाखांनी करोडांनी वगडायल्ले आसात. सिक्रेसी गुपीत कोणाकडेन सांगनासतना तातूंत घालून लास्टाक गळ्याक येताना हातपाय बडोवन जाले. आनी एक व्यक्ती आसा तर जाल्यार तूं शेअर करतना सांगतना तातूंत कितें फेक आसा कितें तुका तूं तुज्या मोतीक समजनातलें आनी एकलो सांगूंक शकता. देखून जायत्यो संगती अनफॉर्च्युनेट म्हण येत आमी आनी एकल्या लागीं सांगूंक फाटीं सरता. लज दिसता जावंक पुरो भेंद दिसता जावंक पुरो आनी कितें जावंक पुरो. पूण आयच्या वांजेलांत आमी एक संगत घेवयेत आनी एकल्या व्यक्ती सांगता वांटून घेवंक तुजी मोत तुजें कितें योजना आसा ती वांटून घेवंक चड बरेपणा पडटा. तिसऱ्यान ताणें अधिकार दिलो. जेजून अधिकार दिवन धाडले. खाली हातांनी धाडूना. खाली हातांनी वसा म्हणालो तें घेनाका तें येनाका म्हणालो पूण अधिकार दिवन धाडलो. देखून हर एका शिसाक जेजूच्या शिसाक पवित्र स्नान घेतिल्ल्याक एक अधिकार आसा. तो अधिकार ताच्या शिकपातावन येवचो न्हय. ताच्या ग्रेस्तकायेतान या ताच्या वाकचातुर्यातान येवचो न्हय. तो अधिकार सोमयातावन येवचो. तो अधिकाराचें मूळ सोमी. आनी कितले म्हणसर तो शीस त्या सोमयाक चिटकोवन रावता तितलो म्हणसर मात ताका अधिकार आसचो. तो ना ताच्या सांगाता तो अधिकार कट जालो. जायते फावटी जायत्यांक पळयलां तो अधिकार आपणाचो म्हणून चिंचे आसात. आनी तो अधिकार ताणें दिल्लो बरें करूंक आपणाचें व्हडपण गाजोवंक न्हय. आपूण कितलो फामाद आपणाक कितें करूंक जाता म्हणून प्रूव करच्याक आनी एकल्याचेर दब्बाळीके व्हडपण चलोवच्याक तो अधिकार दिल्लो न्हय. सेवा करच्याक बरें करच्याक ताणें अधिकार दिलो. भोवन आनी भयणीनो ह्या वांजेलांत आमी जायत्यो संगती घेवंक आमी शकता. चवथ्यान जावन ताणें धाडटना ट्रॅव्हल लायट आमी म्हणटा खंय पयनार येताना जायते मरणूंक खाणयेन व्हरनाका. 4-5 सुटकेस काणयेन गेलो जाल्यार तुजें सगळें पयलें सुटकेस वोवच्यानूच तुजें खर्च जातालें. संगती गरज आसा पळय. पूण जर तुजें पयन तुजें जिवीत बरें जायचें जाल्यार कितलें उणें संगतीचेर डिपेंड जावंक जाता तितलें उणो संगती घे. आनी हेच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा दांडो घेया. दांडो त्या दाळा गरज आसलो आतांय गरज आसा. जायती सुणी मेळटात जावंक पुरो या तुका सारकें चलोवंक कश्ट जाताना दांडो घेया. दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाय. बुती नाका. आज दनपारां बरनू जेवण मेळ्ळें सांजे केल्लें जाय म्हणून व्हरची गरज ना. सांजेचें पळयता तो. पोतेय नाका. दुडूय घेनाकात. कोणो घाला. बदलूंक वस्तू सती नाका. घाल वस्तू तेंत घालनेचें म्हणटा गे जेजू. बदलून जेन्ना नाका म्हणटा गे. एक सांकेतीक रुपान जेजून सांगचें खंयच्याच संगती विशयान फिकीर करनाकात. कित्याक हांवें धाडचें बापाच्या नांवी आनी तो सांबाळटा तुमकां. देखून पयल्यान तुमकां धाडटना
तूं देवाचेर वंदून आसाय म्हणल्यार त्या संपूर्ण कन्विक्शनांत बरोवन वच. जर तुका कन्विक्शन ना, तुजो बाप तुका पळोवन घेता, तो तुका सांबाळटा म्हणून ना, तर तूं एक शिस्त जावंक शकनाय. इफ यू आर एन्शियस, देखून जेजू एन्झायटी विशांत, चिंता करच्या विशांत, जायत्या खंत हुस्क्यान बसच्या विशांत तो सांगता आनी म्हणटा, पळया तें तण, पळया तें सुकणी, ती सुकणी वंपी नात तरी तांकां कांय टेन्शन ना. सर्गीचो बाप पोसता, तें तण पळय कितले सोबीत रितीन तो नेटयता. सालमांव रायक सदी तितले सोबीत जावन वस्तू न्हेसोवंक जावना. कित्याक तो सर्गीचो बाप पोसता, त्या खातीर एका शिसाच्या मोतींत तें सादेपण आसाचें, ताच्या काळजान तें सादेपण आसाचें. ही संगत जायचे, तें कार जायचे, हें वस्तू जायचे, हें ब्रँडेड संगत जायचे, सॉरी ताचे वरवीं तुजें मिसांव जायना. व्हडली व्हडली इगर्ज बांदचे ना. सादेपण क्रिस्ताच्या पाटला उदराचो चारो संकेत. तशेंच बुती व्हरनाकात, कित्याक हेरांच्या उदारपणाचेर भार घालयत तुवें. आमी जायते भटशींचे हें काही कोणी आयकोनचे ना, हांव मात्र बरो ना. जायतो लोक बरो म्हणसो आसा. जायत्या लोकांक तुज्या विशयांत फिकीर आसा, बरें करूंक तांचें तें आशा आसा. तांकां एक अवकाशी. जर सगळें तूं तुजें पळोवन काणयता जाल्यार हेरांक तुज्या मिसावान वांटली जावंक जायना. देखून हेरांच्या उदारपणाचेर, बऱ्यापणाचेर वंदून रावंक किंवा एक अवकाश. आनी तशेंच एटॅचमेंट, खंयच्याय संगतीक चिटकून रावण आसतना खंयचेंत ना, गरज मिनिमम संगती घेवन वच म्हणून आयच्या वांजेलान जेव सांगता. फुडलें वाक्य जेजू म्हणटा, ज्या घरा तुमी भितर सरतात थंयच रावा. हें घर बरें आसा, हांगा रावया. ना ना, तें आनी बरें आसा, थंय रावया. घरा मेजी नाकात म्हणटा. त्या वाड्यान आसता म्हणसर थंयच रावा. थंय हळडी सोडून आनी कडेन वेतात जाल्यार मागीर आनी कडेन. दुसऱ्यान तो म्हणटा, मिसांव करूंक व्हडल्यो व्हडल्यो इगोर्जो, व्हडले व्हडले पोडियम, व्हडले व्हडले स्टेज जायचे म्हणना. ल्हानशे एका घरा वसा, थंय एकामेकाच्या सांगतपणान ते मिसांव जावचें. आमकां जायते फावटी आमकां ती एक पिशी शीर आसा. रेतीर एक जायते फावटी आतां खरेंच मातशें रेतीर सुरजावचें आसा. थोडे फावटी विगार इल्ले नर्वस जातात. फेमस फामाद प्रिचर्स आयले तर जाल्यार हजारांनी लोक उडसाता. सादे पाद्र्याप गेले तर जाल्यार कितलो उडसात. आतां म्हाका तांणी फोन करतना तांणी सांगचें आसा, फादर बेजार करनाकात, लोक कितलो येता म्हणून कळीत ना. एक 200 येवंक पुरो फादर. हांवें म्हणचें आसा 200 सोडू, 2 जाण आयल्या रे, 2 जाण आयल्या रे, तुमी म्हाका रेतीर आपयता जाल्यार हांव रेतीर दितां. एकलो आयल्या रे, जर ताका देवाच्या उतरा विशीं आयकोंक म्हण आसा हांव दितां. कित्याक हांवें व्हडले गॅलरीक उलोवचें न्हय. 1000 जण आयलो म्हणून म्हज्या डायरींत हांव 1000 जाणांक हांवें प्रीच केलें नाय. म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो जाल्यार देवा विशांत, जेच्या बऱ्यापणा विशांत हांव एकल्या व्यक्ती लागीं उलोवंक तयार. भाऊन आनी भयणीनो, जायते फावटी जे कोण इल्ले फामाद जातात तांच्या मोती देखाता, इतलोच लोक गे, इतलोच लोक गे. भाऊ आनी भयणी त्या पिशापणांतल्यान भायर ये म्हणून सांगता. ज्या घरा तुमी सरतात थंय वचून साद्या रितीन. जेजू म्हणटा, जर तुमकां निराकरणी मेळ्ळी तर जाल्यार तो डिनाय करिना. तो सांगना म्हज्या नांवान हांव धरता देखून सक्कड तुमकां स्विकार करताले. तो सांगना निराकरणी मेळचे वांटोत तो तुज्या वांजेलाचो, तुज्या मिसावाचो एक भाग. खंयचेय तूं घे, तूं गुरकार जा, या प्रतिनिधी जा, या खंयच्याय एका संघाचो अध्यक्ष जा, सेक्रेटरी जा, कितेंय तूं जा, निराकरणी तुका बांदल्ली बुती. पाद्र्याप जा, सिस्टर जा, खंयचेय पार्ट ऑफ युअर मिशन. आमकां जायत्यांक ती निराकरणी स्विकार करूंक कळीत ना. वी बिकम बिटर. आमकां आमच्या थंय इतली कोडसाण भरता, ताणें म्हाका अशें केलें, ताणें अशें केलें, ताणें अशें सांगलें, ताणें स्विकार करूं ना, ताणें घरा एंट्री दिवना. तेंत जरोवन वेताय. जेजू म्हणटा, तुजे पांयाची धूळ पापड वस. संकेत, ताका थंय रावं नाका, मुखार वचू. इट्स ओके, इट्स ओके, गो फॉरवर्ड. देखून जायते फावटी ही निराकरणी आमकां स्विकार करूंक आमकां कळी जायना. जायते पाद्र्याप सिस्टरां मुखेल स्थानार आसची खोडसाणेन आपणाचें जिवीत सरतात. हांव इतलें पुरो केलें, तितलें पुरो केलें, ताणें म्हाका अशें केलें, अशें केलें. भाव आनी भयणी, जर तूं देवाचो प्रतिनिधी जावन आसाय, ती निराकरणी तुका न्हय, ती देवाक मेळ्ळी. देखून जेजू म्हणटा, त्या विशयान तुमी टेन्शन करनाकात. पवित्र पुस्तकांत आमकां सोबीत एक उतर आयकोंक मेळचें. पुण्य पुस्तकांत आसा, वेंजन्स इज मायन. फारीकपण म्हजें, तुवें घेवचें नाका. जर ताणें निंदा केल्या ताणें म्हाका, तूं हें टेन्शन करचें नाका, तूं मुखार वच. कशें फारीकपण घेजें, कालें कितें तें हांव पळयतां, तूं घे नाका. देखून निराकरणी ताचे तावण त्या कोडसाण्याच्या स्पिरितांतल्यान भायर येवंक जेजू
पयलींत वॉर्निंग दिता. 7वें मार्क म्हणटा ते गेले आनी पातकिजीनी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. न्ही मात्र तांकां मिसांव आशिल्लें गूण करूंक देंवसार दवडोवंक पातकिजीनी बदला म्हणून प्रत्येक जावन त्या गुलामपणांतल्यान भायर येवंक शिकोवंक तांकां एक मिसांव आशिल्लें. संदेश मिसांवाचें केंद्र. पातकिजीनींतल्यान भायर येवचें मिसांवाचें केंद्र. न्ही गूण करचें. जेजून त्या खातीर जेजूचें पब्लीक मिसांव सुरू करतना ताच्या तोंडांतल्यान भायर आयिल्लीं पयलीं उतरां वेळ लागीं पावलो जिनी बदला. तें आउटडेट जायना. कित्याक चड आनी चड रितीच्या पातकांत मनीस मेतेर जावन आसा, गुलामपणांत पडून आसा. देखून तुका एक ताच्या कॉन्शियन्साक जागोवचें आसलें. न्हिदोन पडलां जावं पुरो तें कॉन्शियन्स जागोवचें आसलें एक आपोवणें मिसांव म्हळ्यार तें निमाणें. वांजेल हो वांजेल आज आमकां कितें सांगता? आज म्हाका आनी तुका कितें सांगता? पयल्याक म्हाका आपयलेल्याक आज हांव आयकतां गे म्हणलें सवाल विचारता. डू आय लिसन टू हिम हू हॅज कॉल्ड मी? म्हाका एक याजक जावन आनी आमकां हर एकल्याक पवित्र स्नान मेळिल्ल्यांक डू आय लिसन टू हिम टुडे? आज हांव म्हज्या सोम्याक आयकतां गी ह्या संवसारी संगतीक आनी हांवें शिकयल्या शिकपाक संवसारी राजावाक मात्र हांव कान दिता आनी म्हजें जिवीत चलयतां. नंबर 1 हर एकल्यान आमी जाप दिवंक आसा. सेकंड म्हजो भावार्थ देवाच्या सक्तीचेर पदवेचेर खंचला गी ह्या म्हजे कडेन आसच्या संगतीचेर संवसारी संगतीचेर खंचला. ऑन हूम डू आय डिपेंड? इज इट ऑन द पावर ऑफ क्रायस्ट ऑर ऑन माय ओन स्ट्रेंथ? तिसरें म्हजो भावार्थ हांव एकोडो एकसुरो जावन जियेतां ह्या म्हजो भावार्थ हांव हेरां संगी वांटून घेतां. म्हज्या कुटुंबांत धैर्यान मोगान संतोशान अभिमानान वांटून घेता. म्हज्या वाड्यांत म्हज्या कामाच्या थळार तो वांटून घेता. ह्या म्हजो भावार्थ म्हज्या एकल्याक तो कोणाक हें करना म्हणून त्या एकोडेपणांत एकसूरपणांत हांव जियेतां. हीं 3 सवालां जर आमी ऑनेस्ट रितीन सोम्या मुखार जाप दिता खंडीत जावन ताचें आपोवणें कितें म्हण आमकां समजूंक साध्य जातलें. ताच्या सांगतपणांत आमी जियेतले हांव ताची जावन जियेतले हांव. आज आमी स्मरण करचें जावन आसा भगवंत आगाता 3ऱ्या शतमानांत भोवशा क्रिस्त शका 250 आनी 2 इसवेंत तिका जिवेशी मारले. खाली एक हिस्ट्री सडाव संत म्हणून बरयल्लें ना पूण संप्रदाया प्रकार 15 या 16 वर्सां प्रायर तिका जिवेशी मारले. कित्याक हांव क्रिस्ताची क्रिस्तांत हांव तिका अलग करूंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार ती म्हणाली म्हजो जीव काडयेत आनी रक्तसाक्षीन जावन आपणाक समर्पिल्ली. एमिसाचें बलिदान पेटयतना आमकां रक्तसाक्षी जावचें तसलें भाग मेळचें ना. हांव भाग म्हणून सांगता भाग मेळचें ना पूण खंडीत जावन क्रिस्ताचे साक्षीदार जावन ल्हान ल्हान मापान जियोवचें भाग हर एकल्याक मेळटलेंच आमी कुड्डे ह्या बेरे जाल्ल्या शिवाय. सोम्याचे साक्षीदार जावंक आमी अत्रे घेया. ही काउंट्स ऑन यू. तुजेर तो फाती येता. न्ही मात्र तूं ताचेर फाती येवचें. तुजेर तो फाती येता ताची शुभवार्ता प्रगट करूं. ताच्या फातयेनेचे सेवक आमी जावया. आमेन.